हांव तुमकां ऑक्टोबर म्हयन्यांत व्हरता जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष हांणी म्हळें की मनोहर बाब पर्रीकार नोव्हेंबर म्हयन्यात रुजू जातलो. रुजू म्हणजे कितें जातलो हो एक प्रश्न आमकां तेन्ना पडून आशिल्लो. आज नोव्हेंबर काबार जालो, आज 2 डिसेंबराक आमी पावले. आता पर्यंत रुजू जालो हय असो एक प्रश्न आमी ताका विचारला. म्हणजे एका वटेन धडधडीत खोटें उलयलो बीजेपीचो अध्यक्ष. म्हाका दिसता सेंटरा कडल्यान ताका तें ट्रेनिंग आयला की मनोहर बाब पर्रीकार नोव्हेंबर म्हयन्यात रुजू जातलो. प्रत्येक वेळी आज जर तुम्ही त्यांची वक्तव्यां जर पळयशात भारतीय जनता पक्षाची, जशें मायनिंगच्या वेळेक मनोहर बाब पर्रीकारान केलें ना, फुडल्या गणपतीक सुरू करता मायनिंग, मागीर दसऱ्याक सुरू करता मायनिंग, दिवाळेक सुरू करता मायनिंग, अशो जो प्रकार मनोहर बाब पर्रीकार करतलो. आज भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष आणि इतली वक्तव्यां केली ना, तो बरो जावन आतां येतलो, गणपतीक तो येतलो, बजेट सेशनाक येतलो आणि खंयच्या सेशनाक येतलो. आणि आजची अशी परिस्थिती आसा येतलो 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 म्हणून सांगून आज मनोहर बाब पर्रीकार खंयच दिश्टी पडना. भारतीय जनता पक्षाचे जे आमदार आसात आणि त्यांचे जे कोएलिशन पार्टनर्स म्हणून जे आमदार आसात हांकां एक हावको येता तुम्ही खंय पळून वचात, हो हावको जाला. आणि जे कोएलिशन पार्टनरांचे आमदार आसात तांकां थोपोवन धरपा खातीर हो हावको तांणी तयार केला. प्रत्येक जण म्हणटा मायनिंग डिपेंडंटांक मदत जावंक जाय, पण दुसरे कडेन म्हणटात ॲडमिनिस्ट्रेशन करप्ट जालें. आणि हे कोण म्हणटा? मंत्री परिशदेंतलो एक मंत्री, आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तो म्हणटा ॲडमिनिस्ट्रेशन हॅज बिकम करप्ट. ॲडमिनिस्ट्रेशन कोणालें? तांचेच ॲडमिनिस्ट्रेशन न्ही. दे आर सपोर्टिंग द करप्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन. And this they say, and everybody is saying, including Shripad Bab Naik, the Honorable MP and Honorable Union Minister, that no major decisions can be taken because Manohar Parrikar is not well. एकीकडे हे म्हणतात की मनोहर पर्रीकर is incapacitated, not well, आजारी आसा, आणि त्याच तोंडान ते म्हणतात ॲडमिनिस्ट्रेशन बरें चल्लां. आम्ही मागणी करता काँग्रेसचे लोक, तुम्ही आयज मायनिंग, जॉब्स, ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि CM मेळटा त्यांच्या MLA असे ते MLA म्हणतात. विश्वास कितें दवरपाचो हो प्रश्न आसा. विश्वास तांचेर दवरपाक आमी तयार ना. कोण मनोहर बाब पर्रीकाराक मेळ्ळो आणि कोणी डिस्कशन केलें आणि जोवियल डिस्कशन म्हणटात. मोविन गुडिनो बाब म्हणटात तर जोवियल डिस्कशन. काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांक जे ह्या विधानसभेचे अविभाज्य घटक आसात तांकां मनोहर बाब कित्याक मेळना? आमी कैक वेळा ही अपॉइंटमेंट मागली जाल्यार मनोहर बाब मेळपाक तयार ना, की तेचे ॲडमिनिस्ट्रेशन मेळपाक तयार ना, किंवा तो मेळपाच्या स्थितीत ना. कशें कळटलें आमकां? बरें, तुमकांय ते बार केला, मिडियाक सुद्दां बाब मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक बार केला. दुसरी एक गजाल फार महत्वाची आज आमच्या एकंदरीत ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या बाबतीत दिसून येता की द स्पीकर ऑफ द हाऊस is behaving like the acting chief minister of the state. काही जबाबदारी दिली कोणी? एकीकडे स्पीकर म्हणटा बॅन काढून जाओ नुस्त्याचो, तर दुसरीकडे आमचो बाब राणे म्हणटा तो कदापि काढलो जावचो ना. म्हणजे स्पीकराक
लोकांच्या हेल्थाची काही किंमत ना. जर हेल्थ मिनिस्टरान तेचेर बॅन हाडला, स्पिकराचो अधिकार कितें तेचेर उलोवपाचे. अँड इट इज अ रायट थिंग दॅट मिस्टर विश्वजीत राणे हॅज टेकन अ डिसिजन. म्हणजे स्पिकराक जनतेची काळजी ना, तरी आसतना जाका अधिकार नासतना तो मंत्र्यांनी केलेल्या कृतीचेर टिप्पणी करपाक अधिकार दिलो कोणी ताका? TCP बोर्ड मिटिंगेन 18 प्रपोजल झोन चेंजिंगचे तांणी झाट करून उडयले. बरोबर आसा. निगराणी दवरपी जो मुख्यमंत्री आसा तो सिनेमा पळयता अशें तो म्हणटा. ताचें वक्तव्य अशें आसा की दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज वॉचिंग मुवीज and therefore he is healthy and therefore he wants Mukhyamantri Parrikar to continue as a chief minister.